नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश बामणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पालिका कायद्यांतल्या दुरुस्ते खातीर अध्यादेशाक दिल्लो कन्सेंट घेयात फाटीं, विरोधकांचें राज्यपालाक निवेदन। दवर्ले रस्त्या कुशीक साचल्यात कोयराच्यो राशी, कोयराचो विलो लावपाची थळाव्यांची मागणी। कुट्टरे बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर बंदर कप्तान खात्याची कारवाय, 2 पनेळां केल्यात जप्त। दाबोळे सावन वर्णापुरी मेरेन नो पार्किंग झोनात गाडी पार्क करप्यांचेर वास्को पुलिशेची कारवाय, 37 टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर गुन्यांव नोंद। काणक्या बार्देसांतल्या कासा मार्कीस फर्निचर दुकानाक लागलो उजो, लाखांनी रुपयांच्या फर्निचर वस्तूंचो लासून जालो गोबर। आनी बाळंत बायल आनी तिच्या भुरग्याक खासा ॲम्ब्युलन्सीन पावयतले घरा, भलायकी खात्याचो उपक्रम। आनी आतां खबरो विस्तारांत। नगरपालिका वेंचणुके संदर्भात पालिका कायद्यांतले दुरुस्तीचो अध्यादेश राज्यपालान फाटीं घेतलो ना जाल्यार गोंयचो खंयचोच विरोधी पक्ष मडगांवच्या नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदाच्या वेंचणुके खातीर तांचो उमेदवार उबे करचे नात, अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाणें सांगलां। मडगांवची नगरपालिका वेंचणुकेंत आपलोच उमेदवार वेंचून येवचो म्हणून दिगंबर कामती खातीर भाजपान हो अध्यादेश आयत्या वेळार काडला। ह्यान पयलीं अशा पद्धतीचो अध्यादेश काडपाची केन्नाच वेळ येवंक ना। सरकाराचो हो निर्णय म्हटल्यार लोकशायेचो खून असो आरोप विजय सरदेसायान केला। आमी गव्हर्नर महामहिम राज्यपालाक आमी ताका रिक्वेस्ट केला की जे ताकतिकेन ताणें जो एसेंट दिला ह्या ऑर्डिनन्साक तो ताणें रिकन्सिडर करचो, तो एसेंट ताणें विड्रॉ करचो। कित्या खातीर? कित्याक लोकशायेची हत्या जावची न्ही गोंयांत, चड करून लोकल लेवलाचेर जंय इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीचे सिंबॉलाचेर झगडनात। हें कित्या खातीर करतात ते? फक्त मडगांव म्युनिसिपालिटी जर तुमच्या हातान कशी तरी बाय हूक ऑर बाय क्रूक येवपाची आहा। आमी गव्हर्नराक अनऑफिशियली सांगला की मुख्यमंत्र्याक सांगा म्हणून की आमी कॅन्डिडेट परां घालनात इलेक्शनाक, BJPक आमी वॉक ओवर दितात, पूण कायद्याची हत्या करनाकात आनी फुडें गोंयांत लोकशायेची हत्या ना जावची कायदो बदल करून म्हणून हें आमी तांकां प्रपोजल दिलां। आनी आमी पब्लिकली आय एम टेलिंग द चीफ मिनिस्टर की कायदो बदलपाक आतां जी स्वप्नां पडल्या, फक्त दिगंबर कामतीक हें इलेक्शनाचो बूट लागतकर हें ताका कळपाक लागलें की हो कायदो सारको न्ही, की सिक्रेट बॅलट जावचें न्ही, हात वयर काडून जावचें। हो पयलीं 5 वर्सां मुख्यमंत्री आशिल्लो, हो पर्रीकाराच्या सरकारान अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो। इतले तेंप 2000 वर्साच्यान 2022 मेरेन रुलींग पार्टी म्हणून हातून आहा, खंय रुलींग पॅनल मडगांव म्युनिसिपालिटी चलयता। तेन्ना केन्नाच आमचे तकलेन येवना की हो कायदो बदलचो म्हणून। सडनली आतां दिगंबर कामती हे खंयच्यान येता, कित्या खातीर येता? लज जाली म्हणून। बरें, आमी लज करना तुका, आमी कॅन्डिडेटूच घालना मरे थंय। उतराक आमी सेर्त लिंडन आहा, हो चेअरपर्सन आशिल्लो, उतर दिल्लें म्हणून ताका देंवयलो आमी। ते भशेन हांव सरकाराक उतर दिता, आमी कॅन्डिडेट घालना, तुमकां आमी वॉक ओवर दिवपाक तयार आहा, पूण कायद्याची हत्या आनी लोकशायेची हत्या तुमी करनाकात। दवर्ले हेडगेवार हायस्कुलाच्या कुशीक कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात। ह्या कोयराक लागून शाळेच्या विद्यार्थ्यांक बरो त्रास जाता, तशेंच रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांकूय ह्या कोयराचो त्रास जाता। लोकांक नाकार हात धरून वयचें पडटा। कोयराक लागून भटकी गोरवां आनी सुणी हांगासर एकठांय येतात, ताका लागून अपघात जावपाची शक्यता आसता। देखून जाता तितल्या बेगीन हो कोयर काडपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।
पर्यावरणाचे प्रदूषण टाळपाक बांदकाम आणि मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो शास्त्रोक्त तरेन विल्लो लावपा खातीर योग्य यंत्रणा तयार करपाची गरज आशिल्ल्याचे पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगला। साळगांवां गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयात गोंय कोयर व्यवस्थापन महामंडळ, रिसर्च ट्रायंगल इन्स्टिट्यूट इंडिया, रेजिलेंट एनर्जी आणि सिंथेटिक नॉर्वे हांच्या जोडपावलान बांदकाम आणि मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराची पर्यावरण पूरक पद्दतीन हाताळणी ह्या विशयाचेर आयोजित कार्यावळीत मंत्री काब्राल उलयताले। आम्ही गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन CM अंडर कन्स्ट्रक्शन वेस्ट फेसिलिटी हांगा घालूंक सोदता चिंचले म्हण हांगा म्हापशा थंय आसा प्रपोजल आनी म्हाका खबर आसा की CM ते करतलो म्हण। सो बेसिकली टॅक्नोलॉजी कितें आनी तेजें आउटपूट कितें आनी कशें हें जावपाक जाय हेजेर फोकस आसतलो। हांवें ऑलरेडी एज PWD मिनिस्टर कमिटमेंट घेतला की तेणी लॅटरायट स्टोनाचो पावडराचो जशें सिमेंट ब्लॉक करता लॅटरायट ब्लॉक सिंटेफान हांगा गोंयांत केल्ले आसा आनी तेजे खातीर पेटंट करता। पेटंट जातरी जरी तरी आमचे प्रायस रेंज आमी नेगोशिएट करून आमचे GSRान आमी घालतले। सिमिलरली जे डेब्रीज जे वेस्ट जाता तितू भितर आमी कंपल्सरी हे डेब्रिजान आमचे PWD भितर कितें यूज करूंक मेळटा ते एटलिस्ट आमचे नॉर्मल कामा भितर 20 to 30% यूज करपाचो आमी कमिटमेंट दिल्लो आसा। सो आमचे सायडीन आमी केल्लें आसा। आतां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे मेडिकल वेस्ट मागीर तुजे ई वेस्ट आतां कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज आनी आमचे सॉलिड वेस्ट हे सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटाचे कॉर्पोरेशनाची जबाबदारी आसा। गोंयान जबाबदारी आसलीच हांवें पळय म्हज्या स्पिचान सांगलां की जबाबदारी जाली पूण खंय तरी पुलिसींग चड करूंक पडटलें अशें। पुलिसींग म्हणजे पुलिसूच न्ही टीम करूंक पडटलें की खंय तरी हे लोक जे आमी आज म्हाज्या मतदारसंघात जशें हांवें सांगलें इतले वर्सां हांव करता अजुनूय कचऱ्याचे लेवल जे पयर आमी एवॉर्ड पयल्या सेंटराक हे सेंटरांतले एवॉर्ड आमी गोंयचें नांव खंयच ना। सो हांव कालूच म्हजी मिटींग विथ कावन्सिलर घेतलेली आसा। कुडचड्या म्युनिसिपालिटी एरियांत तरी हांव आतां फोकस आतां कलेक्शन करता प्लांटूय जाला। आतां आमचे खंय तरी देशा भितर आमची म्युनिसिपालिटी वयर वयतली अशें हांव ट्राय करता। सो अशे गोश्टी आज हे सेंटरा भितर आज जे CND वेस्ट कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज वेस्ट मॅनेजमेंटा वर्कशॉपान हांवें हांगा येयल्लें आसा आनी म्हाका दिसता कोणें सगळ्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंट फोकसान जर घातले जाल्यार आमकां गोंयान जे सायडीन रस्त्याचेर व्हरता तांकां खंय तरी घालपाक जागो ना पूण सायमल्टेनियसली हे वेस्ट फेसिलिटी सावथाक नॉर्थाक कलेक्शन सेंटर करतले अशें सांगलां आनी तितूंत भितर लोकांनी थंय व्हरून उडोवचे थंयच्यान ते ट्रान्सपोर्ट करून हे कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज वेस्टार हाडटले। सो एक बरी गोश्ट चालू जातली आनी म्हाका खबर आसा ऑनरेबल CM हे करून घेतलो। कुडतरी वाठारात बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर बंदर कप्तान अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या दिसा शोध मोहीम केली। ह्या मोहिमे खाला रेंव काडपा खातीर वापरिल्ले 2 कॅनो आणि 1 पंप बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केले। कुडतरी बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर शुक्रारा बंदर कप्तान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली। आमी क्रेन घातली आनी ती वयर काडली आनी काल ते लो हाय टायड आसलेली ते आमकां ती क्रॉस करूंक मेळना थंय लो टायडीचे आमी ते क्रॉस करले आनी यार्डेन हाडून दवरल्या हें कुडतरी हय ब्रिजा पोंदासून रेल्वे ब्रिजा पळय तेज्या पोंदांतले आमी ते व्हरतले आतां त्यो आमी क्रॉस करून दवरले आतां। तिनूय बोटी बुडल्यो त्यो तिनूय बोटी वयर काडल्या 1 सक्शन पंप आनी 2 कॅनो पुलिसांनी 1 केपेची आनी 1 कुडतरी आनी 1 सक्शन पंप। आतां ते कितें आमी आतां 2 बोटी व्हरतले आनी 1 सक्शन पंप मेवळा आमकां थंय तोय व्हरतले आनी प्लस हो सक्शन पंप पुलीस आपणाच्या कस्टडीन दवरतात। तेन्ना कितें ते मर्डर जाला म्हणटा तेजेर खंयचे हितून मर्डर जालो तो पुलीस आपणाच्या कस्टडीन दवरतात। आमचे आतां जे लोटायड जाले की आमी घेवन येतले बोट एक सक्शन उरला तें आनी आमची बोट येवपाची आसा ते व्हरतले आमी दिगासानसून मागीर हांगा ती बोट काय आमची व्हडली बोट येवची ना हांगा डिंगीकून बांदून आमी व्हरतले ते आनी थंयच्यान मागीर आमचे बोटीक बांदतले आनी व्हरतले आमणे व्हरतले हांगा खांडोळा ब्रिजा पर्यंत। दाबोळे विमानतळासावन वर्णापुरी मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचेर नो पार्किंग झोनात व्हायट टॅक्सी तशेंच रेंट कॅब बेकायदेशीरपणान पार्किंग केल्ल्याचेर वास्को पुलिसांनी खर कारवाय केली।
34 कलम अंतर्गत वट्ट 37 टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर वास्को पुलिशेन गुन्यांव दाखल केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्को पुलिशेन बेकायदेशीर महामार्गाच्या कुशीक टॅक्सी पार्किंग करप्यांचेर कारवाय मोहीम सुरू केल्या. एक 2 दीस जालो स्टार्ट केल्लो आसा की आमकां खूब कंप्लेन येतात की आनी जे थंय आमचे येलो ब्लॅक जे टॅक्सी जे चलयतात तांच्यो खूब कंप्लेनी येयल्यो आसात की ती दाबोली टू वर्णापुरी पळय जो स्ट्रेच आहा हायवे ताचेर सगळ्या रस्त्यार लायनीन थंय टॅक्सी पार्क केल्ली आसतात सकल चडश्यो वायट टॅक्सीज आनी थंय कितें आसता त्यो इट इज नॉट अ पार्किंग प्लेस जो स्ट्रेच आहा इज अ हायवे सो थंय ते सगळे रस्त्यार टॅक्सी हे करून ते इलिगल ते बिझनेस करतात आनी दुसरी म्हळ्यार ते इट इज अ डेंजरस पार्किंग फाल्यां थंय एक्सिडेंट जावपाक शकतात थंय गाडयो थंय रस्त्या सायडी पार्क करतात थंय तो हायवे गाडयो थंय आपल्याले हाणी वतात आनी त्यो जर थंय मदीं जर कितें जावन जर एक्सिडेंट जालो थंय बेस्ट थंय नाकाशिल्लो बोळा जातलो सो आमी हांगा तांकां कितलें सांगून पळयलें बट दे आर नॉट लिसनिंग सो आमी हो 2 दीस जालो ड्रायव्ह स्टार्ट केला जे कोण थंय इलिगली जे टॅक्सी पार्क करतात आनी ती बिझनेस करपाक पळयता रस्त्यार किंवा जे रेंट कार आहात ते थंय सकयल हाडून पार्क करतात ते बिझनेस करतात आनी कोण प्रायवेट कारी थोडी पार्क केल्ली असतात थंय रस्त्यार सो तांकां आमी तांचेर एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलां सो आमी अंडर सेक्शन 34(3) ऑफ IP एक्ट म्हळ्यार जे कोण ती रस्त्यार ऑन द वे ती रस्त्यार पार्क करून पब्लीक न्यूसन्स करतात आनी जे डेंजरस पार्किंग तांकां काडून आमी हांगा कायदेशीर अरेस्ट करतात आनी दुसरे दीस मागीर आमी ते कोर्टाक प्रोड्यूस करतात आनी मॅजिस्ट्रेट इज टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट देम दुसरे आमी थंय नो पार्किंग जे थंय आमकां थोडे जे रस्त्यार पार्क केल्ले आसतात तांकां नो पार्किंग दितात आनी थोडे कितें करतात जे टॅक्सी सकल पार्क करतात आनी वयर वतात टावटींग करपाक सो तांचेरूय आमी एक्शन घेतलां आनी तांचेर आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान तांचेर एक केस करून हें धाडल्या सो हें आमचें ड्रायव्ह कंटिन्युअस चालूच रावतलें कित्याक इट इज नॉट that they will park the car on the road and they will do the business so the business systematic तर हे केल्लो आसा ते येलो बॅग टॅक्सी काउंटर आसा आनी कसलो काउंटर आसा सो थंय लिगल बिझनेस आसा पण हे थंय येतात आनी सगळें थंय इलिगल हे करतात मागीर तांचे भितर झगडी जातात मागीर पुलीस स्टेशनार कंप्लेन येता मागीर आमकां तांचेर एक्शन घेवचें पडटा सो हें जावपा नाका म्हूण आमी हे सगळें प्रिव्हेंटीव एक्शन आमचें चालूच दवरलां आनी आमी हे जे इलिगल पळय जो थंय बिझनेस पडला चालू आसा तो आमी थंय जावपा दिवची ना. काणक्या बार्देसांतले कासा मार्गीस हे फर्निचराचे दुकानाक उजो लागून गोबोर जाला. पावणवर यत्न करून उजो पालोवपी दळान हो उजो पालयलो. 5 उजो पालोवपी गाडयांनी पयलो आनी दुसरो मजलो तशेंच शेजारची दुकानां सुद्दां वाटयली. नेमकें कितलें लुकसाण जालां तें मात कळपाक शकलें ना. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. गुरुवार बायलेची डिलिव्हरी जाल्या उपरांत तिका घरा पावपा खातीर खासा 2 एम्ब्युलन्स भलायकी खात्यान चालीक लायल्यात. हरशीं गुरुवार बायलांक घरा पावपा खातीर हॉस्पिटलाच्यो एम्ब्युलन्सीचो उपयोग करचो पडटालो आनी त्या खातीर ही सोय चालीक लायल्या. ह्या शिवाय नव्या 10-108 एम्ब्युलन्सांचे आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी वळवयत लोकार्पण जालें. आदल्यो 108 एम्ब्युलन्स बदलून ताच्या जाग्यार नवीन एम्ब्युलन्स घालपा खातीर भलायकी खात्यान काम सुरू केलां अशी माहिती मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. महिला जे डिलिव्हरी करून तांकां घरा पावपाक म्हणून ह्यो तरेची आमी मारुती ज्यो आमी गाडयो तयार केल्ल्यो आसा. पयलीं कितें आसलें ते आमकां एम्ब्युलन्सान सोडचें पडटालें म्हणून आतां आमी ते चेंज करून तांकां ते मारुती वेवस्थीत तांकां घरा पावपाक म्हणजे प्रत्येक महिला जे इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी तेजी जाता तिका घरा पावपाक म्हणून ह्यो नव्यो गाडयो दोन आमी इंट्रोड्यूस केल्या आनी त्याच बरोबर 10 आमी नवे एम्ब्युलन्स आमी इंट्रोड्यूस केल्या. त्याच बरोबर आनी 2 कलर कॉल कंपनीन आमकां दिल्ले आसा ते बी आतां बेगीन आमी हें करतले. सगळ्यात एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम आनी म्हाका दिसता की गोंयांत आमी जे कितें आमचे रिस्पॉन्स जो आहा तो देशान सगळ्या पेक्षा बरो रिस्पॉन्स आमचो आहा पूण ते आनी फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आनी एम्ब्युलन्सीची आमकां गरज आहा. जिल्हा पंचायत पोटवेंचणुके खातीर 16 ऑक्टोबराक मतदान जातले. 3 मतदारसंघाचे पोटवेंचणुके खातीर 16 उमेदवार रिंगणात आसात. अर्जाचे छानने उपरांत 16 उमेदवार रिंगणात उरल्यात. कुठ्ठाळी आनी रेस मांगूस मतदारसंघात दर एकी 4 जाल्यार दवर्ली मतदारसंघात 8 उमेदवार आसात. मतदान जाल्या उपरांत मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमेजणी जातली. रेस मांगूस मतदारसंघ OBC खातीर जाल्यार कुठ्ठाळी मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव आसा. दवर्ली मतदारसंघ मात सर्वसामान्य खातीर आसा. आयतारा 16 ऑक्टोबराक सकाळी 8 ते सांजे 5 वरां मेरेन मतदान जातले. मंगळारा 18 ऑक्टोबराक मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जातलो.
फाटल्या विधानसभा वेंचणुके वेळार रातया भितर उमेदवार उबो करून जी चूक आमी केल्ली ती परत तृणमूल काँग्रेस करची ना. आमचो उमेदवार जो आमी उबे करतले तो 2 म्हयन्यां पयलींच आमी लोकां मुखार दवरतले आनी म्हणूनच ह्या फावट जिल्हा पंचायत वेंचणूक टीएमसी लढची ना अशें तृणमूल काँग्रेसीचो फुडारी त्रॉझन डिमेलो हाणें पत्रकार परिशदेंत सांगलां. गोवा टीएमसी झेडपी इलेक्शन कित्याक कॉन्टेस्ट करूं, कित्याक नॉमिनेशन करूं? आमी जे राजकारण करूं येयल्यात ते गोंयकारांच्या फायद्याक करपाक येयल्यात. न्हू जस्ट प्ले पॉलिटिक्स, कॅन्डिडेट दवर जाय म्हणून आनी सगळी वाट लावपाची. पयले सुवातेर आमकां परत ती मिस्टेक करपाची ना. आदी केला पळय ती आमी टू इम्पोर्ट कॅन्डिडेट्स, overnight importing candidates and keeping candidates. Now if you will, I will tell you all, the figures if you check in the last assembly elections, particularly in the south, in Kortari and in Naveli, we are got the most number of votes. Babs Marian, who is in charge of south, there are so many people came to him to wanting to contest for the ZP election on our party symbol. But both the leaders and many members, we sat down, discussed, and we believed that we have to work at the grassroots level, create a confidence among the people of Goa, and then claim from the people of Goa to trust TMC. Now the present ZP, there is the Ata committees, north and south. एक उतर कोण विस्पर तरी आयकलो ओपोजिशनाचे सगळे एक रावले. सो आमचो एक हाडून थंयसर तिंचे भितर घालप आनी तितून जावप हे आमकां वी आर नॉट इंटरेस्टेड and we are not just interested for the sake of fighting elections. Again I am repeating, we are not prepared to import candidates. Our candidates in the future elections, their faces will be seen minimum 2 months before the election of anything, maybe assembly, Lok Sabha, anything. 2 महिने पहिले आमचे चेहरे उभे असतात. या कारणाक लागून आमी झेडपी इलेक्शन. आरबीएनएलचे कर्मचारी वेळसांव लेवल क्रॉसिंगार जमिनीचे सर्वेक्षण करपाक आयिल्ल्यान वेळसांव पाले हांगा काल तणाव निर्माण जालो. गोंयचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी आनी गांवच्या लोकांनी आरबीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांक सर्वेक्षण करपा पासून आडयले आनी उपरांत तांकां सर्वेक्षणाच्या उद्देशा विशीं प्रश्न विचारलो तेन्ना तांचे कडेन जापूच नाशिल्ली. Today there was confrontation in the village of Velsaung, wherein RVNL along with some surveyors had come to conduct the survey at the railway crossing. Behind me lies the area where you can see this is the traditional right of way which has been used for generations by the villagers. And there are several houses which today have vehicles like cars, motorcycles, and as one can see, it is a beaten path which is also being used as footpath. This particular area was left by our ancestors in their wisdom when the railroad was being constructed in 1890s, so that the local villagers could have means to enter their residencies. As one can see, most of these residences dating in the 1890s and beyond were all facing the railway tracks. In fact, prior to the railway track, this was a track for the horse carriages, for people to take their goods by bullock carts and stuff like that. But now railways are trying to claim that this land belongs to them, which is not so. ताळगांव हनुमान स्पोर्ट्स क्लब तर्फे रक्तदान शिबीर आयोजित केल्ले. ह्या शिबिरान रक्तदाना वांगडाच रक्तदाब, साखर तपासणी, स्तन तपासणीचो सुद्धा आस्पाव आशिल्लो. ह्या शिबिरान ताळगांवच्या नागरिकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेवन रक्तदान आनी तपासणी लेगीत केली. ताळगांवची आमदार जेनिफर मॉन्सेरातान ह्या सुवाळ्याक हाजेरी लायली आनी ताळगांव हनुमान स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबाची तोखणाय लेगीत केली. विदिन 5 minutes ब्लड दिवन सगळे म्हाका सर्टिफिकेट मेळ्ळें. हांव सगळ्यां कडेन अपील करता, सगळे आमचे यंगस्टर जे ब्लड दिवंक शकता तेणी येवचे फुडें आनी ब्लड दिवचें. I've got to know about this blood donation from
कोणान स्पोर्ट्स दिला आनी हांव हांगा ब्लड डोनेट करून खूब खुशी जाला कित्याक म्हाका एक चान्स मेळ्ळो की हांव कोणाक ब्लड दिवन कोणाक तेंची जीव वाचोवंक शकता म्हणून आनी हांवें तुमकांय सांगूंक शकता की आनी कोण इंट्रस्टेड आहा म्हणजे कोणाक दिसता की तुमी डोनेट करूंक शकता ती येवन हांगा ब्लड डोनेट करपाची इट इज व्हेरी इजी एंड यू वील फील व्हेरी प्राउड ऑफ युअर सेल्फ. म्हाका रगत काडून खूब बरें दिसलें. तशेंच आमच्या फ्रेंडांनी हो ऑर्गनायज केल्लो आसा ब्लड ग्रुप. तेंच्यांनी म्हाका मेसेज घातली की हांगा ब्लड दिवचें म्हणून हांव फुडें सरलो. ह्यान पयलीं तेंच्यांनी म्हाका आन्सर धाडलो हनुमान स्पोर्ट्स तेंच्यांनी की ब्लड डोनेट करून फुडें सरचें म्हणून हांव तेन्ना येयल्लो आनी आतां येयला. ह्यान फुडें येतलो आनी अशेंच करून तरणाटे भुरग्यांक तेंच्यांनी येवन फुडें सरचें आनी लायफ सेव करचें. कर्नाटकात ओला उबेर टॅक्सी बेस येरादारीची सोय बंद केली म्हणून गोंयांत गोवा मायल्स ॲप बंद उडोवपाचो प्रश्नूच येना. गोवा मायल्साचे सरकारा कडेन 25 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्ट आसा. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवा आसपाक जाय. प्रवाशांक येरादारीची सोय दिवपा खातीर ही सोय म्हत्वाची अशें म्हटलां. त्या खातीर गोवा मायल्साची सेवा सरकार सुरूच दवरतले अशें माविनान स्पश्ट केलां. गोवा मायल्साची ॲप सेवा दाबोळेच्या प्रवाशांक मेळची म्हणून फुडल्या सप्तकात सरकार थंय ह्या ॲपाचो कावंटर घालतलो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन म्हटलां. ओला उबर बॅन केला ते तांचे विशय आमचो विशय न्हू. पूण हांव तरी आसतना इतलें सांगपाक सोदतां ओला उबरा काय बरो ॲप आमचो गोवा मायल्स आशिल्लो. सो एक ॲप आमचे कडेन आसा. आतां कर्नाटकान बॅन केला कित्या लागून केला आमच्या गोंयकारांक बरें पडपाना. दोन एजन्सीन हेजेर कॉल घेवपा जाय. एक आमच्या सरकारान हेजेर परत रिलूक करपा जाय आनी दुसरें म्हणटा तें GMR एज आय सेड अर्लियर इट इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट आमी कशें तांकां सांगपाक शकता तुमी ओला घेया वा घेयनाका. दे वॉन्ट टू गीव मल्टिपल चॉयस. तेंचेय निर्णय सारको आसा. पूण आतां कर्नाटकात तशें जालां म्हूण दे वील टेक अ कॉल. वी वील नॉट इंटरफियर इन दॅट. म्हाका फकत डबोलीन म्हाजे सारकें ऑर्डरीन घालपा जाय. म्हाका डबोलीन सुद्दां ॲप बेस्ड टॅक्सी हांव हेच फुडल्या विकाक स्टार्ट करतलो एकूच कारणाक लागून. फाल्यां तरी थिंगा ॲप बेस्ड टॅक्सी ना. ऑलरेडी हायकोर्टान एक डिसिजनाचेर सांगलां. आतां बोलदेच मनीस थिंगा घुसपाक करता. अरे हांव म्हणटा इतले सुंदर आमचे गोवा मायल्स ॲप आहा आशिल्ले आमी कांय तें कॅन्सील करूं ना. 25 years तेंचे कडेन एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा. टुरिजम डिपार्टमेंट म्हाजें डिपार्टमेंट सुद्दां न्हू तांकां भायर कांय उडोवपा जायना. सो ते आसल्या तांकांच आमी हाडया थिंगा. बाकीचे ओला उबर हाडपाचेर दॅट डिसिजन कॅन वेट. हांव फुडारात तें डिसिजन घेता. लोकांक जाय एक ॲप बेस्ड टॅक्सी. दाबोली एअरपोर्टार टॅक्सी आहा तांकांय हांव एकूच सांगपाक सोदतां तुमी तरी ॲप हाडपाक सोदना. फाल्यां हायकोर्टाची ऑर्डर आहा जशें मिटर बसय म्हूण आदेश आयिल्लो आमकां हाडचेच पडटलें. नंबर 1. नंबर 2 इन्स्टेड ऑफ दॅट तुमी जॉईन करा ॲप. हांवें तांकां ओपन ऑफर दिला. आतां तुज्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता ओपन ऑफर दिला. तुमी गोवा मायल्स ॲप जॉईन करा. दोन्ही सायड बाय सायड काउंटर आसतले. तुमकां दिसता प्रिपेड चड बिझनेस जातले. कोण येता प्रिपेड मागता प्रिपेड वचून दी. ते उपरांत तो सांगता आपल्या ॲप चाहिए हम फोन पे आया था. तुमीच आसा न्ही तुमचेच लोक धाडा. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिनर्जी बोथ सायड्स ऑफ बोथ वर्ल्ड. हें तरी तांकां समजणी मेळना. देन दे हॅव टू थिंक वॉट दे आर डुईंग वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग. हेजे म्हणे ते मिसगायड करताले. एक तर त्यांचो व्हडलो एडवायझर म्हण आसलो तांकां फोंडान घातले अक्षरशः. आतां बरो एडवायझर हांव समजता तो बरो एडवायस दिवन ते राजी जातले. पूण ते राजी जावं जायनाका. हांव म्हाजें डिसिजन आय एम गोईंग हेड नेक्स्ट वीक कित्याक हांवें कमिटमेंट कोर्टान म्हाजे जे लिगल ऑफिसर आहा AG आहा तेणी ऑलरेडी कोर्टान सांगलां आमी स्टार्ट करता. नाजाल्यार दुसऱ्या हांव येवपाक दिवपा ना थिंगा. गोंयांत टॅक्सी ॲप सेवा हाडल्यार गोंयची येरादारी सोय वेवस्थीत जातली हो माविनाचो निव्वळ गैरसमज अशें मत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायान व्यक्त केलां. गोंयच्या टॅक्सीक मिटर लावन सरकारान कितें उजवाड घातलो काय असो प्रश्नय विजयान केला. कर्नाटकात लोकांच्या मागणे उपरांत ओला उबेर सारक्यो सेवा भायर मारल्यो. थंय लेगीत भाजपाचें सरकार आसा. मात गोंयच्या भाजपा सरकाराक लोकांच्या प्रश्नांचें कांयच पडिल्लें ना. गोंयचें सरकार 22% कमिशन ह्या तत्वाचेर सगळीं कामां करतात असो आरोप विजय सरदेसायान केला. तो आमचो मोविन गुलीन म्हणटा तो जें कितें आमी ओला आनी उबराच्या अगेन्स्ट सांगला हाजे पयलीं तांकां एक कितें दिसता की एग्रिगेटर हाडप म्हळ्यार सगळे जाग्यार पडप. सगळ्यांक जर जाग्यार पडटालें जाल्यार तुमी मिटर घालूनय टॅक्सीचो प्रॉब्लेम कित्याक सॉल्व जावना. मुख्यमंत्र्याक जेन्ना हांवें हो प्रश्न विचारलो हेच्यानी ताणें म्हाका कितें म्हणलें की ते लेस काडून ताजेर घालतात कोणाचेर मिटराचेर घालतात आनी ते लिपयतात. आज तांकां दिसता की टॅक्सीचो प्रॉब्लेम आनी ओवर चार्जींग जें जाता
हे सॉल्व करपा खातीर एग्रिगेटर हाडपाक जाय, म्हळ्यार कोण ओला नाल्यार उबर हाडपाक जाय, खंय हाडूंक जाय, मोपा हाडूंक जाय पयलें ते म्हणटा आनी उरिल्ले कडेन आमी हाडटले म्हणून. ओला आनी उबर जर सोल्युशन टॅक्सी प्रॉब्लेमाचो जाल्यार कर्नाटकांत कितें जाता? कर्नाटकांत खंयचे पार्टीचो सरकार आसा? कर्नाटका हांचे परस मातशे वयर लेवलाचेर आहा, तांचो 40% कमिशन आहा, हांचे 22% चालू आहा. सो तशें मातशें ते चड आसत, पूण मोवींग युनियनान कर्नाटका कडच्यान शिकचें आनी सांगचें की बाबा कर्नाटकांत चल्लां तें गोंयांत ना चलतलें वो चलचें ना. हें कित्या वयल्यान तो म्हणटा? जेन्ना तांणी तांकां बॅन केल्लें आहा, त्या लोकांक फटयतात, तांचे पाकीट मारतात, इतलें ह्या परिस्थितीचेर तांणी कॉमेंट जेन्ना केला. हें मुवींग युनियन पेपर वाचना काय हो प्रश्न. म्हजो प्रश्न इतलोच की आतां तो दखल घेतलो काय ना, कित्याक सरकार कर्नाटकान आहा तोय बी तांच्याच पक्षाचो आनी कर्नाटकान आज सगळें मेन फोकस तांचो आहा कित्याक इलेक्शनाक येवपाचें. इलेक्शनाचे पयलीं जर कर्नाटकाचो मंत्री आनी कर्नाटकाचो सरकार ओला उबर हाडपाचें म्हळ्यार बॅन करपाचें उलयता जाल्यार हाजो अर्थ असो की थंयच्या लोकांक ओला उबर नाका. आमच्या सरकाराक जर आमच्या लोकांचें पडूंकूच ना. शेनवारा फोंड्या वाठारांतल्या राजीव कला मंदिरांत 14वी अखिल गोंय बायलां फुगडी सर्त जाली. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण पिरोज नायक हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या सर्तींत वेगवेगळे पंगड वांटेकार जाले. ह्या वेळार शांताराम कोलवेकर, सुनील केरकर आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ही सर्त पळोवपाक लोकांनी मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडली. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे YouTube चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्धा गोमंतक TV फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक TV.